बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. क्रिस्तदय मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, आम्ही जाणा आसा कोरोना व्हायरसाच्या ह्या पिडे वरवीं आमी सर्वांनी जागृतकाय खाणगे जाय पडल्या आनी हे वरवीं आमच्या इगर्जांनी मिसां रद्द केल्यात. पूण ह्या वेळार आमचे एक ल्हान प्रयत्न देवाचें उतर आमी आयकून तें नियाळ करूंक आनी अशें येवकरिस्त आमकां स्विकार करचे भाग ह्या दिसांनी आमकां ना तरी देवाचें उतर आमी नियाळ करून ताच्या उजवाडांत अशें जावन ह्या कश्टांच्या दिसांनी जियोंक आमी सोम्याचो आदार मागया. अशें जावन आज आमी प्राचीत काळाचो 4थो आयतार आचरण करता आनी ह्या दिसा देवाचें उतर जेजून कुरड्याक दिश्ट दिवचे ते घडीत नियाळ करता आनी ह्या देवाच्या उतराच्या संभ्रमणेंत पवित्रपणी वांटो घेवचे खातीर आमकांच आमी तयाराय करया. आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बघेव सदांच संकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुलत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. काकुलतदार देवा, पातकाच्या काळोखांतली आमकां भायर काडच्याक आनी तुज्या दैवीक जिविताच्या उजवाडांत आमकां ओडच्याक तुज्या पुता तुवें संवसाराचो उजवाड कसो पाठयलोय. ताच्या अमोलीक रक्तान आमची पातकां धुवन काड आनी ताच्या अजापवंत पुनर्जिवंतपणान आमकां नव्या जिविताच्या उजवाडाक पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, तुज्या शिंगांत तेल भर आनी वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेमाच्या जेस्से सडशीं धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो वेंचला. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावेण सर्वेस्पराचो अभिशिक्त हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचें रूप वा उंचाय पळयनाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला.
मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. अशें जेसेन आपल्या साती पुतांक सामुएलाक दाखयलें. पूण सामुएलान जेसेक म्हळें, हांच्या मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेसेक विचारलें, तुजे सक्कड पूत इतलेस? जेसेन जाप दिली, सकडां प्रास ल्हान एकलो आसा, पूण तो बकऱ्यांक सरयता. सामुएलान जेसेक म्हळें, ताका आपोवंक धाड, तो येसर आमी जेवणाक बसचें ना. जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामशे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिशेक कर, होस्सो तो. सामुएलान तेलाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देंवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवय रावलो. सामुएल भायर सरून रामाक गेलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्वर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. घडद जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलां. तेलान म्हाजें मातें तूं मागताय, म्हजें खबरून ओमताता. सर्वेस्वर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावं सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया मया म्हजे सवें आसतेली. आनी सर्वेस्पराच्या घरी सदां काल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर
पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, एक काळात तुमी अंक जावन आसल्यात. आतां सुमया थंय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला, कित्याक सग बरेपण, पवित्रपण आनी सात्वीकपण उपजाता उजवाडांता. सुमयाक कितें मानवाता तें सोदून काडूंक शिका. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्हय, तसल्या कामांचे तुमी निशेध उसारा. ती गुटान करतात ते विशीं उलोवंक पर्यंत लज दिसता. पूण सगळ्यो वस्तू उजवाडाक हाडटस तांचें निस्वरूप आमकां कळटा. कित्याक कसलीय वस्त उजवाड हाडटस ती उजवाळटा. देखून आमी अशीं गायन करता. न्हिदून पडलेल्या जागोजा, मेल्ल्यांतलो ऊठ, क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाची उडका. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपली वाट धरून वेता आसतना जल्मातावन कुर्डो जावन आसलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारले, मेस्त्री, हो कुर्डो जावन जल्मूंक कोणाचे पाताक कारण? ताचे की ताच्या आवय बापायचे? जेजून तांकां जाप दिली, ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पाता केले म्हूण न्हय, पूण देवाची पदवी ताचे थंय कार्यान दिसून येवचे पसत तो असो जल्मालो. दीस बुडासर म्हाका धाडलेल्याची कामां आमी करूंक जाय. रात येवची जाली तवळ कोणाच्यानी काम करूंक जायना. हांव संवसारांत आसासर हांव संवसाराचो उजवाड. इतलें म्हणून ताणें धरणीर थिंपी उडयली. थिंपयेन माती कालायली आनी कालायलेली माती कुर्ड्याच्या दोळ्यांक सारोवन वच आनी सिलोआम तळ्यांत धुवन काड म्हूण सांगलें. सिलोआम म्हळ्यार धाडलोलो म्हूण अर्थ. कुर्डो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळोवन तो फाटी परतालो. तवळ ताच्या शेजारची आनी हाच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली, भीक मागूंक बसून आसतलो हस्स न्हय? थोडी म्हणाली, हस्स तो. हेर म्हणाली, न्हय, हो न्हय, हो ताचे बरी दिसता मात्र. तवळ त्या मनशानच म्हळें, हांवच तो. तांणी ताका विचारलें, तर तुजे दोळे कशे उक्ते जाले? ताणें जाप दिली, जेजू नांवाच्या एकल्यान
इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. उपरांत सिलोआम तळ्याक वच आनी धू म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. हांवें वचून दुतस म्हाका दिश्ट मेळ्ळी. ताणें विचारलें, तो खंय आसा? ताणें म्हळें, हांव नेना. तवळ तांणी आदी कुर्डो आसलेल्याक फारिजेवा वजीर व्हेलो. जेजून माती कालोवन ताजे दोळे उगडलेले तो दीस सोनवार. ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फारिजेवांनी ताचे लागीं परत्यान विचारलें. ताणें म्हळें, ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता. तवळ फारिजेवा मदले थोडे म्हणाले, हो देवाचो मनीस न्हय, कित्याक तो साबात पाळिना. पूण हेर थोडे म्हणाले, एक पातकी मनशान असली आसर्या करची जाल्यार कशें? अशें तांचे मदें विवाद उपजालो. देखून फारिजेव परत्यान ताचे लागीं विचारी, ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्हय? आसूं तर ह्या मनशां विशांत तूं कितें म्हणटाय? ताणें म्हळें, तो एक प्रवादी. तो मनीस निजाकी आदी कुर्डो आनी उपरांत ताका दिश्ट मेळ्ळी म्हूण पातयेवंक जुदेव कबूल जाले नात. देखून ताच्या आवय बापायक आपोवंक धाडन, हो तुमचो पूत मू, जल्मातावन कुर्डो म्हूण तुमी म्हणटात हस्सुवे, तर आतां ताका दोळे दिसतात कशे? म्हणून ताणें सवालां केली. ताच्या आवय बापायन जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो जल्मातावन कुर्डो हें आमी जाणाव. पूण ताका आतां दिसता कशें आनी कोणें ताजे दोळे उक्ते गेले हें आमी नेनाव. ताजे लागींच विचारा, तो प्रायसो. आपणा विशांत तोच सांगतलो. जुदेवांच्या बियान ताच्या आवय बापायन अशें म्हळें, कित्याक कोणी जेजूक क्रिस्त म्हणून पसारीत जाल्यार ताका सिनोगोगा भायर घाली जाय म्हूण जुदेवांनी हाचे आदींच थारायिल्लें. देखूनच ताच्या आवय बापायन तो प्रायसो ताजे लागींच विचारा म्हूण म्हणलें. अशें आदी कुर्डो आसल्या त्या मनशाक जुदेवांनी दुसरे फावटी आपयलो आनी ताका सांगलें, देवाचे नांवी सपूत घालून सत्त सांग, तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणाव. ताणें जाप दिली, तो पातकी वा न्हय तें हांव नेना, इतलें मात्र हांव जाणा. हांव आदी कुर्डो आसलो, पूण आतां म्हाका दिसता. तांणी ताका विचारलें, तांणी तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उक्ते केले? ताणें जाप दिली, एक फावटी हांवें तुमकां सांगून जालें, पूण तुमी ताका कान दिले नात. परत्यान तुमकां कित्याक तें आयकत जाय जाला? तुमी ताजे शीस जावंक खुशी व्हरतात कितें? तितल्यार ते ताका केंडून म्हणाले, तूं ताजो शीस, आमी मोइजेचे शीस. मोइजे लागीं देव उलयल्लो म्हूण आमी जाणाव. पूण हो मनीस खंय धांवन आयला तें आमी नेनाव. त्या मनशान जाप दिली, विचित्र संगत ही, म्हजे दोळे उगडलेलो मनीस हो, तरी तो खंयचो म्हूण तुमी नेनात. देव पातक्यांक आयकना म्हूण आमी जाणाव. पूण आपणाची भक्त आदारन आपणाची खुशी करतल्यांक तो खंडीत आयकता. कुर्डो जावन जल्मल्यांचे दोळे कोणेय उक्ते केले म्हूण आमी येदोळ पर्यंत आयकल्ले ना. हो देवाचो मनीस न्हय जाल्लो जाल्यार तो कितेंच करूंक शकतो ना. तांणी ताका म्हळें, पातकांतच जल्मोन ल्हान व्हड जाल्लो तूं आमकां शिकोवंक भायर सरलाय कितें? आनी तांणी ताका भायर घालो. ताका भायर घाल्ली खबर जेजूच्या कानांत पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, देवाच्या पुताक
तूं सत म्हणटाय? ताणें जाप दिली, सायबा, तो कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सत म्हणटा. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हळें, हांव सत म्हणटा सोमया. आनी सरपडून जेजूक ताणें नमस्कार केलो. तितल्यार जेजून म्हळें, नितेचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला, कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयला. तांचे सांगात आसलेल्या थोड्या फरिसेवांनी हे आयकून ताचे लागीं विचारले, तर आमी कुरडे गाय? जेजू तांकां म्हणालो, तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात, पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात. देवाचे उतर हे. क्रिस्ततय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचो आयतार प्राजीत काळाचो 4थो आयतार आनी आयच्या ह्या आयताराक संतोशाचो आयतार म्हणूनय आपयतात. कारण प्राजीत काळाच्या मोदें आमी पावल्या. फाटल्या दिसांनी जायते प्राजीत उपास दंडवणी आमी करून आसा आनी थोड्यांच दिसांनी पास्काचो संभ्रम आमी आचरण करूंक आयती जाता. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो संतोश आमकां राखून आसा आनी ह्या संतोशाक आमी भरवोशन रावूंक जाय. जेजूच्या कश्टा मरणाच्या मिस्तेरांत वांटेली जावन हो संतोश आमकां आयतो आसा, देखून हो आयतार संतोशाचो आयतार म्हूण आमी आचरण करता. आयच्या वांजेलांत जेजूचे शिस एक सवाल विचारतात जेजू लागीं त्या कुरड्याक पळोवन, मिस्त्री, हो कुरडो जावन जल्मोंक कोणाचे पाता कारण, ताचे की वा ताचे आवय बापायचे? आमकांय असलीच सवालां जायते फावटी येतात. कोण एकलो पिडेस्त आसा जाल्यार, कोणाच्या घरा कितें म्हणी समस्या आयलो जाल्यार, वा थोड्यांच्या घरा ल्हान भुरगीं पिडेंत आसलेल्या वेळार आमकां जायते फावटी आमी चिंतचे आसा, त्या भुरग्यान कांयच करूंक ना जाल्यार त्या भुरग्यांक कित्याक कश्ट? ताच्या आवय बापायन पाता केल्लें गी, वा ताच्या कुटुंबांत पाताक आसा गी, वा ताच्या मालगाड्यांनी पातां केलां गी. आनी जेजू अपुरबायची जाप थंयसर दिता. आतां ह्या दिसांनी कोरोना वायरस म्हणलें एक विघ्न सगळ्या संवसाराक आयला आनी ह्या सगळ्या संदर्भार आमी विचारूंक बरो, देवान कित्याक असले कश्ट आमकां धाडल्यात? आमच्या पातका खातीर असली शिक्षा घे. मनशाच्या वायटाक संवसारांत देवान खर्ग धाडला गी. पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांत आमी पळयता जाल्यार कित्या खातीर कश्ट येतात? 5 रितीची जाप आमी पळोवयेत. पयल्यान जिवितांत कश्ट येतात, पिडा समस्या येतात आमच्या भावार्थाची परीक्षा करूंक. आमचो भावार्थ कितलो घट आसा, आमी भावार्थांत कितले थीर रावता हाची परीक्षा करूंक कश्ट येतात. हाका एक दाखलो आमी म्हणयेत जोब. दुसऱ्यान आमच्या जिवितांत कश्ट आमकां येतात, त्या कश्टांद्वारे आमी कितें मनी शिका जाय म्हूण देव आशयता. देखून एक भुरगो परिक्षेंत बऱ्या तरान फलितांश आपणाय जाय जाल्यार ताणें कश्ट काडून शिकोवंक आसा आनी बरे कश्ट काडल्यांक मात्र बरो प्रतिफळ लाभता. हे संवसाराचे नियम. देखून कश्टा वरवीं आमी एक लिसांव शिकता. तिसऱ्यान कश्ट कित्याक येतात? कश्ट पातकाचो परिणाम. उडास आमी दवरूंक जाय, देव आमकां कश्ट दिना, बगर पातकाचो परिणाम जावन कश्ट येतात. ल्हानसो दाखलो दिवचो जाल्यार
उज्या सांगाता खेळण्याहून जाल्यार आमचे हात फुलपातात. ते देवान शिक्षा दिल्ली नाही. जर तूं उजो वापरताय तुजो हात पेटता. जर एकलो केअरलेस करून ड्रायव्हिंग करता ताका एक्सिडेंट जावंक थंयसर आस्पद आसा. देखून ताणें देवाक दुरसोवंक जायना. देवान म्हाका शिक्षा दिली. नो, आमच्या पातका वरवीं आमच्या कोटेपणा वरवीं आमीच कश्ट ओडून काण घेता. तो जावन आसा पातकाचो परिणाम. आनी चवथ्यान आमकां कश्ट येतात त्या कश्टा मुखांतर देवाची महिमा परजळटा. देखून ह्या कश्टा मुखांतर देवाक महिमा गावंक आमकां देवाचें उतर आपयता. देखून हाच्या वांजेलाचो तो कुर्डो तो कश्टालो पूण ताच्या कश्टा वरवीं देवाची महिमा गाजोवंक पावली. आनी पंचव्यान कश्ट येतात ह्या कश्टा मुखांतर आमी देवाक साक्ष दिवंक जाय. देखून आमी जायते मार्तिरांक पळयता तांच्या जिवितांत कश्ट आयले आनी ह्या कश्टांक तांणी फूड केले आनी देवाक तांणी साक्ष दिली आनी मार्तीर जावन मोरोंक सयत ते कबूल जाले. भगवंत लॉरेस आनी जायते हेर मार्तीर सांत आमी जाणा आसा. देखून मुखाच्या भावान आनी भयणीनो उडास आमी दवरूंक जाय. देव आमच्या जिवितांत कितेंच नासाचे येवंक सोडिना. ताच्या नांवाक महिमा हाडिनातले कितेंच आमच्या जिवितांत येवंक तो सोडिना. म्हणून कश्टा वेळार पिडे वेळार आमी सोम्याक चिडकोन रावंक जाय. इंग्लिशांत क्लिंग म्हणटा. एक ल्हान भुरगें खाले म्हयने भे लागल्यार हांव एक घट्ट धरून रावता. आमच्या जिवितांत कश्ट आयलेल्या वेळार अशें देवाक आमी चिडकोन रावंक आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. असलो मनोभाव मात्र आमच्या भावार्थांत घट आनी जिवितांत शांतयेन रावंक आमकां साध्य जाता. देखून देव आमी कश्ट जाय म्हूण आशेना. आमच्या कश्टांक देव कारण न्हय पूण कश्ट आयलेल्या वेळार देव ते आपणाच्या नांवाक महिमा हाडूंक आमी ते कारण जावचे बरी ते कश्ट फूट करूंक जाय. देखून जिजू म्हणटा पळय आयच्या वांजेलांत ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पाताक केलें म्हणून न्हय पूण देवाची पदवी ताचे थंय कार्यान दिसून येवचे पासत तो असो जल्मलो. म्हळ्यार तो कुर्डो जावन जल्मलो आनी ह्या मारिफात देवाक महिमा लाभचे खातीर. दुसऱ्यान मुखाच्या भाव भयणीनो आयच्या वांजेलांत दोन पॉयन आमी पळयता. 2 जर्नीज. एक पॉयन काळोखातावन उजवाडाक आनी एक पॉयन उजवाडातावन काळोखाक. पळया तो कुर्डो जल्मातावन कुर्डो आनी त्या घडितांत हे आजाप न्ही केवल कुडीन ताका उजवाड मेळटा बगर ताची जिविताचे पॉयन काळोखातावन भावार्थाच्या उजवाडाक आमी पळयता. देखून वांजेलांत पळया जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड. ताजो उजवाड आमकां तो दिवंक आयला आनी आमचे थंय देवाचें हजरपण येवंक आनी देवाचें हजरपण आयिल्ले वरवीं आमच्या जिवितांत आसलो तो काळोख आमच्या जिवितांत आसलो ते कुर्डेपण गूण करूंक जेजू ह्या संवसारी आयलो. आयच्या वांजेलांत 3 संगती ह्या दिशेन आमकां पळोवंक मेळटा. पयल्यान जेजू त्या कुर्ड्याक एका दुसऱ्याच रितीन गूण करता. जेजूक म्हणून ते आहले त्या कुर्ड्याक तुका दिश्ट मेळो. जेजूच्या उतराक बळ आसा. जेजू जायत्यांक उतरांनी गूण केला. त्या कुर्ड्याक म्हणून ते आसले तुजे दोळे उक्ते जावं दी. पूण जेजून तशें म्हणूंक ना. एक दुसरीच वाट विंचली कित्या खातीर. दुसऱ्यान त्या मनशाक दिश्ट एकाच फरा लाभना बगार ती एक प्रक्रिया एक प्रोसेस थंयसर आमी पळयता आनी ह्या प्रक्रिये मुखांतर ताका दिश्ट मेळटा. आनी तिसऱ्यान दिश्ट आसलेले फारिजेव कुर्डे जावन बदलातात. ही 3 संगती आमी नियाळ करया. पयल्यान तो कुर्डो मनीस जेजू ताका एका नव्या रितीन दिश्ट दिता. जेजू कितें करता? इल्लीशी थिंपी धरणी घालता
माती भिजयता तेंपियंत ती माती खालायता आनी ती थंड जाल्ली माती कुरड्याच्या दोळ्यांक सारयता. आमकां आयकतना इल्लेशे गलीज म्हूण दिसूंक पुरो, पूण जेजू कितेंय करता जाल्यार ताका एक गूंड अर्थ आसा आनी कितें अर्थ हातून लिपोवन आसा, एक विशेष अर्थ आसा. मग अशें न्हू, जर उत्पत्ती पुस्तकाक तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर देवान संवसार रचले ती खाणी वा ते घडीत थंयसर छापलेले आमी वाचता. आनी थंयसर देवान मनशाक कसो रचलो उत्पत्ती पुस्तकांत 2ऱ्या वस्वरांत 7व्या वळींत बरयला. देवाचें उतर म्हणटा, देवान मनशाक मातयेचो केलो, मातयेंतावन मनशाक रचलो. म्हळ्यार देव जावन आसा रचणार आनी रचणार देव मातयेंतावन मनशाक रचता. आनी जेजू जावन आसा देवाचो पूत, रचनेच्या कामांत वांटेली जाल्लो देवाचो पूत तो नव्यान रचता. हे सत कळीत करचे खातीर जेजूय त्या रचनेच्या वावरांत सक्रीय जावन आसा. देखून जेजू मातयेक लायता आनी ताच्या दोळ्यांक सरयता आनी त्या कुरड्या मनशाक एक नवें रक्षण करता, एक नवी रचना जावन बदलिता. देखून देव जेजूनी जाय की देवाचो पूत म्हणल्यार सत त्या ल्हानशा घडितांत आमकां कळीत जाता. दुसऱ्यान मुखाच्या भाव भयणीनो, तो कुरडो एकाच फरा दिश्ट ताका लाभना, थंयसर एक प्रक्रिया आसा आनी ते जावन आसा, पयले जेजू माती भिजयता, दुसऱ्यान दोळ्यांक लायता, तिसऱ्यान जेजू म्हणटा वस त्या सिलोआम तळ्याक आनी तो वेता, आनी चवथ्यान तो दोळे धुता आनी ताका दिश्ट मेळटा. 4 हंत थंयसर आटापून आसा आनी हे घडीत हे आजाप ताच्या जिविताकी लागू करयेत. ताका ही दिश्ट मेळची प्रक्रिया ताका भावार्थाच्या दिश्टेक लागू करयेत. मग न्हू, सत म्हणलें त्या मनशाक एकाच फरा कळीत जायना. ती एक प्रक्रिया, ती एक प्रोसेस. देखून मनीस सत सोदून वेता, सत जाणा जावंक प्रयत्न करता, ताचे खातीर कश्ट काडटा, ताचे खातीर वावर करता आनी ह्या वेळार मनशाक सत तो जाणा जाता. देखून ह्या कुरड्याच्या जिवितांत हस बरें घडता. पळया, त्या कुरड्याक जेजू लागीं असो संबंद इतल्या व्हडल्या वांजेल आमी थंयसर आयकलो. पयल्यान ते थंय आसले मनीस त्या कुरड्या लागीं विचारतात, तुका कोणें दिश्ट दिली? तो कितें जाप दिता? तो म्हणटा, जेजू नांवाच्या एका मनशान. जेजू कोण तें कळीत ना. तो म्हणटा, जेजू नांवाच्या एका मनशान इल्लीशी माती घालायली आनी म्हज्या दोळ्यांक लायली आनी ताणें म्हळें, सिलोआम तळ्याक वच आनी तूं नितळ जातलें तुजे दोळे धुता आसतना. तितलीच जाणवाय जेजू विशयान ताका आसली. पूण उपरांत पळया कशी ताची थंय वाडावळ जाता भावार्थाची. फारिजेव ताची तपासणी करतात, ताची परिक्षा करतात आनी ते परत्यान ताचे लागीं विचारतात, कशे तुजे दोळे उगाडले? ताच्या विशयान तूं कितें म्हणटाय? तो मनीस, त्या मनशा विशयान तुजे अभिप्राय कितें? आनी तो कुरडो म्हणटा, तो एक प्रवादी. पयले म्हणटा तो एक केवल मनीस, जेजू नांवाचो एक मनीस. आतां म्हणटा तो एक प्रवादी. उपरांत पळया ते जुदेव पातयेवंक तयार नात, जेजूक वळखोंक तांकां नाका. देखून आवय बापाय लागीं वेतात आनी वचो तुमचो पूत गी म्हूण परत सवाल विचारतात. आनी ह्या वेळार थंयसर एक समोसो आसा आनी तो समोसो आसा, कोणेंय जेजूक क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण वळखलें जाल्यार तांकां सिनगोगाक वचून मागणें करूंक परमिशन ना. तांणी बहिश्कार घाल्लो आसा. देखून आवय बापाय भियेतात. जर जेजू म्हूण आमी सांगलें जाल्यार आमकांय सिनगोगाक वचोंक ना, ते भियेतात. देखून ते एक सुलाभाची वाट विंचतात, जबाबदारी हांव निसरोंक पळयतात आनी जेजूक ते वळखोंक तयार नात. देखून ते म्हणटात, तो प्रायेचो, ताका समजता, ताचेच लागीं विचारा. आमचो पूत वय, कुरडो आसलो वय, आतां पळयता वय, दिश्ट कशी म्हणली ताचे लागीं विचारा. तांणी हात धुवन सोडतात आनी उपरांत परत ताची ताणकी कंटिन्यू करतात, मुंदारून वेता आनी ताका ते अणकून म्हणटात, तो पातकी मनीस. आनी ह्या वेळार तो कितल्या अपुरबायची झाप पळया. एक सादो व्यक्ती, जुदेव फारिजेव जाणटे मनीस, जायते शिकोवन आसले पूण एक सादो मनीस, कुरडो
शिकप आसा की ना की ते कळीत ना जाणवाय तो सांगता पळय तो म्हणटा विचित्र संगत ही म्हजे दोळे उगडलेलो मनीस हो तरी तो खंयचो म्हूण तुमी नेनात आनी उपरांत पळया तो म्हणटा देव फातक्यांक आयकना म्हूण आमी जाणाव ही आमची जाणवाय पूण आपणाची भक्त आदारन आपणाची खुशी करतल्यांक तो खंडीत आयकता कुरडो जावन जल्मल्याचे दोळे कोणेय उक्ते गेले म्हूण आमी येदोळ पर्यंत आयकल्ले ना जर हो मनीस देवाचो मनीस न्हय तर जाल्लो जाल्यार तो कितेंच करूंक शकतो ना पळय अपुरबायची जाप पयले जेजू म्हणलो मनीस उपरांत प्रवादी आतां म्हणटा तो देवाचो मनीस न्हय जाल्लो जाल्यार तो कितेंय करूंक शकतो ना आनी देवाचो मनीस म्हूण तो वळखता आनी जुदेव ताका सिनागोगांत हांवन गेट आवट भायर घालतात आनी भायर गेल्ल्या वेळार जेजू ताका येवन मेळटा आनी अपुरबायन जेजूला तेजे लागीं विचारता तूं देवाच्या पुताक वळखताय की तूं देवाच्या पुताक सत म्हणटाय की आनी तो जाप दिता म्हणटा सायबा तो कोण म्हूण म्हाका सांग हांव सत म्हणटा जेजू म्हणटा तुवें ताका पळयलाय तुजे लागीं उलयता तोस आनी तो कुरडो पळया अपुरबायाचे थंयसर एक स्पंदन त्या कुरड्यात हांव जेजू लागीं हांव सत म्हणटा सोम्या आनी सर पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो एक कुरडो आसलो कुडीची दिश्ट मेळ्ळी थंयसर आखेर जायना जेजूची वळख नातलो एक मनीस भावार्थांत जल्माता जेजू एक मनीस जेजू एक प्रवादी देवाचो मनीस देवाचो पूत चार हंत थंयसर आमी पळयता आनी केदाळा जेजूक देवाचो पूत म्हूण वळखून घेता ताका तो सरपडून नमस्कार करता आमी सरपडून नमस्कार करचे देवाक मात्र मनशाक न्हय आनी तो कुडलो मनीस जेजूक देवाचो पूत म्हणले सत वळखून घेता हाका तद्विरुद्ध जावन हांगासर आसा आनी एक लोक आनी तो जावन आसा फरिजेव दिश्ट तांकां आसा पळोवंक तांकां जाता आयकूंक तांकां जाता पूण जेजूक वळखूंक ते सकनांत ते उजवाडांत हांव काळोखाक वता देखून जेजू म्हणटा तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार गुन्यांवकार जाते नांत तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नांत पूण तुमकां दिश्ट आसुनी आमकां दिसता म्हणटात कुरडे जावन आसुनी तुमी दिश्ट आसा म्हणटात न्ही देखून तुमी आनीकी पातकांतच आसात तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतर आज आमी नियाळ करता आसतना आमकां एक सवाल हांव कोणाच्या जाग्यार आसा त्या कुरड्याच्या जाग्यार की वा फारिजेवाच्या जाग्यार तो कुरडो भावार्थाच्या पयनार वयर वयर सोडून गेलो फारिजेव म्हणजे भावार्थाच्या पयनांत वयर धांवन सकला सकला देंवून आयले ह्या कश्टाच्या दिसांनी मीस ना आमकां मीस मोगाचे पूण मीस ना पूण देवाचें उतर नियाळूंक अवकाश लाभला हे देवाचें उतर अशें जावन ह्या समस्यांच्या कश्टाच्या दिसांनी आमकां आदार जावन दी आमच्या भावार्थांत आनीकी गुंड रोंबोंक कितले कश्ट येवन दी आमचो सोमी तो संवसाराचो उजवाड कितल्या अहंकारांतली कितल्या काळोखांती कितल्या समस्यांती तो आमकां उजवाड दिता आनी त्या सोम्याच्या उजवाडांत चलोवंक त्या सोम्या लागीं आमी आदार मागया आमी उबी रावया आमचो भावार्थ क्रियेक देवातय आमी परगट करया सत म्हणटा देवाक सर्वपुत्र बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभवलो अंकवार बरी जावन जल्मलो पोन्स ताका ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय दान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकांचे भुकसाणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन आमकां जायत्यो गरजो आसात विशेश जावन ह्या कश्टांच्या वेळार देखून आमची मागणी आमची प्रार्थना त्याच बापा मुखार आमी भेटोवन दिवया
तुमची जाप बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा पवित्र सभेची मुखेली जावन आसच्या पाप साहेबान बिस्पांनी सर याजक आनी धर्मिकांनी तांचे थंय आसले उणेपण वळखूंक कृपा दी. अशें पाताक रडून जिणी बदलूंक भावार्थी लोकांक ते मार्गदर्शक जावन दीत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वार्थ सांडून लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तुज्या उजवाडान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कुटुंबांतल्या सांद्यांनी एकामेकाक भोगसून माया मोगाच्या जिविता मारिफात ताच्या उजवाडान चलोवंक तांकां फाव कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेचे फुडार जावन आसच्या युवत युवतींचे तुजो आशिर्वाद घाल. भावार्थाच्या संगतींनी ती उर्बेवून जावं तांची मुतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी सर्वांनी ह्या प्राचीन काळार काळोखाच्या वाटांक पाट कर उजवाडाचे वाटेन चलूंक आनी हेरांकी तुजे थंय पाटी हाडूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्या संवसारांत कोरोना पिडे वरवीं कश्टतल्या लोकां खातीर आमी मागता हांव. तांकां ह्या पिडेतावन सुटका दी. आमच्या गांवांत ही पिडा विस्तार नाशें आमच्या सरकारान आनी लोकांनी करच्या सर प्रयत्नांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या करगातावन बचाव कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. घडीभर आमी मौनपणी मागया. अशें जावन सगळ्या संवसारांत लोक आकांतला, लोक भियेला. दोळ्यांक दिसनातल्या एका वायरसाक लोक इतलो भियेता जाल्यार ताच्या कितलो गी बळवंत आमच्या दोळ्यांक दिसनातलो आमचो देव आमकां तो राखून उरचो ना गे. खंडीत तो आमकां राखतलो, तो आमकां बाचावी दिवंक आयला. अशें जावन आमी मागया आमच्या गांवां खातीर, आमच्या गांवांत, आमच्या देशांत, ह्या कर्गांतले देव आमकां राखून व्हरून दी. सगळ्या संवसारांत कश्टांच्या ह्या कर्गांत हांव कश्टांच्या सर्व लोकांक देव बचाव करून दी. ह्या कर्गांतले आमकां तो निवारून दी. कशें इजिप्तांत लोक कश्ट नासतना देवान त्या कर्गांतले इस्रायलाच्या लोकांक बचावी दिली की तस परी तसो बचावी दिल्लो देव आमच्या सर्व मनशां कुळाक बचाव करून दी, राखून व्हरून दी, सांबाळून व्हरून दी म्हूण आमी मागया. आमची सर्व मागणी सोम्याक भेटोवन दिवन जेजून शिकयले मागणे आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या जे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येव, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आज मिसाच्या बलिदानांत मांडिली जावचे भाग आमकां ना, तरी सा अल्फोन्स मारिया लिगोरी हाणें एक आत्मीक कुंभार जावचे मागणें आमकां दिला. हे मागणें हांव आतां म्हणटा आसतना म्हज्या फाटल्यान तुमी ते परत उसारचे. हांव सांगले बस तुमी ते रिपीट करचे. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव सत म्हणटा. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करता. तुजे महिमे भरीत कूड सेवन आनी तुजे अमोलीक रगत पियेवन आत्म्यांत दोशी जावंक हांव आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत सेवन
पवित्र साक्रामेंतान सेवण तुझे लागी एकवटोंक तुझे लागीं एकवटोंक म्हाका साध्य जायना म्हाका साध्य जायना देखून देखून तूं आत्मीक तरी तूं आत्मीक तरी म्हजे थंय येवन म्हजे थंय येवन म्हाका दोशी कर म्हाका दोशी कर जेजू जेजू हे घडये हे घडये बावर्ताच्या कृपेन व्हडच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय तूं म्हजे थंय आयलाय म्हूण हांव तीर पातयेता म्हूण हांव पातयेता जेजू जेजू हांवें केदींच हांवें केदींच तुजे तावन तुझे काम पयस सरूंक पयसरो म्हाका तूं सोडिनाका म्हाका तूं सोडिनाका आमेन आमेन ते घडी पर मौनपणी आमी मागया आमा बसो विनंती भगवान कृष्णाचे करून निमरम काम सुदेवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.